Yang beli भेटून templa तुझ्या बाप्पा दरबाराच्या लहाना बावडा संगी वर्णिताव तुका राया सरसंसाराच्या केदो वर्तो तुझो वैभव गायता तुका हरीची वाकंता महिमा सूर्यो चंद्रेम दोंगर तुमोन कुर्बे सागो आयल्याव बरी भेटों templa तुझ्या बाप्पा दरबाराच्या लहाना बावडा संगी वर्णिताव तुका राया सरसंसाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो ह्या आयताराच्या दिसा सकाळच्या वेळा सोम्याक आराधन करूंक ताचे तावनो फुडल्या आमच्या दिसांक मजत आनी घटाय जोडूंक हांगासर आयल्या. आज आमकां स्वामी ताचें उतर दिता. ताचें उतर मुखांतर ताचें बळ आनी सकत दिता. हेच घेवन जिवंक स्वाम्याचो आदार आमी मागया आनी मेसाचें बलिदानांत आमी पेटोवंक फुडें सरता आसतना आमकां स्वामी ताच्या हाती समर्पण दिवया. कित्याक तो आमचो धनी ताणें आमकां रचला आनी तोच आमकां सांबाळटलो. ह्याच भरवशान ताच्या मुखार आमी आज कालतेपणी रावया. प्रत्येक जावन ह्या घडये आमची पातकां कालतेपणी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पददा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुणे अवसारून सांगता मनाची तूं तोंडात सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोर बगे सदां संसार मोरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakuka, Sumia kakuka, Krishna kakuka, Krishna kakuka, Sumia kakuka, Sumia महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या ईश्वर संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासना तुझा दोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बाप
बापाचा एकल्यास पुत्रा सोमिया देवा देवाचे शणे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया महिमेवंत देवा सर्व पदवेदार बापा सदा तुझी भक्ती करूंक आणि खऱ्या मनात तुझी साखरी करूंक आमकां फावो कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक निर्गमन पुस्तकांतले वाचप एफिदीमाद अमालेक आयलो आनी तो इस्रायल तांकडेन लढाई करूंक देवलो मोइजेन जोशुआक म्हळें आमचे खातीर थोड्या मनशांक विंचून काड आनी अमालेका कडेन लढाई करूंक भायर सर फाल्यां देवाची बेतकाठी हातांत धरून हांव दोंगराच्या शिखराचेर रावतलो जोशुआन मोइजेन सांगिल्ल्या प्रमाणे केलें आनी तो अमालेका कडेन झुजलो मोइजे आरोन आनी हूर दोंगराच्या शिखराक गेले मोइजे आपले हात उबारून आसतना इस्रायल फर्जा जिखताली हात सकला घालतना अमालेक जिखतालो पूण मोइजेचे हात वळले देखून तांणी एक फातर हाडून ताचे पंदा दवरलो आनी तो ताचेर बसलो आरोनान आनी हुरान ताचे हात उबारून धरले एका कुशीन एकल्यान आनी एका कुशीक आनी एकल्यान अशें ताचे हात दीस बुडासर थीर रावले आनी जोशुआन अमालेकाचेर आनी ताच्या लोकांचेर जैत वेलें देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार Sporan rösla sörgani sonsan tace tavun neta makada Sarve sporan rösla sörgani sonsan tace tavun neta makada मोचे दोळे उबान पर्वतार पळयता थंय ताव न्हय जाल्यार म्हाका आदार खंयचो सर्वेस्परान रचला सर्गांनी संसार ताचे तावन येता म्हाका आधार
सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता म्हाका आधार तो तुजे पांयादलो निश्रम दिन आसा तुजो राखणो तो केदीस न्हीदचो ना इस्रायेलीच्या राज्ञा न्हीद ना जिमना सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता म्हाका आधार सर्वेस्परान रचला सर्ग आनी संवसार ताचे तावन येता म्हाका आधार. सांत पावलान तिताक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भोवमोगाच्या पुता, पूण तूं तुका शिकयलेल्या आनी तुवें दृढपणी सत्मानलेल्या संगतींनी विश्वासीन राव. कोणातावन हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय. तुज्या भुरगेपणार तावन पवित्र पुस्तकाची जणवाय तुवें जोडलाय. जेजू क्रिस्ता थंय दवरलेल्या बावर्ता मरिफात तुका तारण दिवंक शकता तसल्या जणवायेचें भंडार तें. देवाच्या प्रेरणाकाल बरयल्लें सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक सू केल्ल्यांक बेश्टोवंक वा सुखी तिदवंक आनी बरे जिणयेची तरबेती दिवंक उपकारता. हें परी देवाचे भक्त पुरतो प्रवीण जावन सर्व बऱ्या कामान तरबेत जाता. देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा त्या जेजू क्रिस्ता हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घालून हांव तुका ताकीद दितां. देवाचो शब्द गाजय, सुकाळी आनी आकाळी ह्या कामान मग्न जा. सर्व सस्निकायेन तांकां बेश्टावन तिदवोन आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतार जिवें आनी क्रियात्मक तें करें. मनशाच्या काळजांतले अत्रेग आनी चिंतना परकितात आसले. सर्वस्व तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका येसुया. धैर्य सुकोन आसता सदांच मग्न करी जाय म्हूण शिकोवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक ही एक वपार सांगली. एक शहरांत एक नीतिकार्त आसलो. देवाची बिरांत जावं मनशाची पर्व जावं ताका नातली. त्याच शहरांत एक विधव स्त्री आसली. ही ताचे चडशी कदाळा येवन अशें म्हणाली, न्याय कर्ण म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतली म्हाका राखून व्हर. जायतो काळ पर्यान नीतकर्ण तिका कानस आलावन जालो. पूण अकरेक आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, देवाक हांव भियेना आनी मनशाक हांव लेखिना खरें, तरी
हे विधव स्त्रियेच्या दोशी खातीर पुणी हांव तिका नीत करून दितालो ना जाल्यार ती परत्यान परत्यान हांगा येवन म्हाका विरार करून म्हजो जीव काताली. उपरांत सोम्यान म्हणलें, त्या खोट्या निती करतान कितें म्हणलें तें तुमी आयकलें न्हय. तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या विंसलेल्यांक देव नीत करून दिवचो ना गाय. तांकां आदार दिवच्यात तो आनीक गळाय करीत गाय. हांव तुमकां सांगतां, बेगीनच तो तांकां नीत करून दितालो. तरी मनशा पूत येतालो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवन मेळटालो म्हूण तुमी चिंतात. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयचें पयलें वचप आनी वांजेल हाचो संदेश एकच आसा. त्या देखून आज निर्गमन पुस्तकांतलें पयलें वचपाचेर आमी नियाळ करया आनी उपरांत तुमकां वेळ मेळटना वांजेलाचेर तुमी नियाळ करयेत. निर्गमन पुस्तकांत आज उल्लेख केल्लें एक गडीत. हें गडीत घडलें इजिप्तांतावन केदाळ इस्रायल लोक भायर आयलो आनी सिनाई पर्वताच्या तेंच्या भोंवतणीच्या मरुभुंयेंत तो रावलो त्या वेळार घडलें. आमी जाणाव ही परजा इस्रायलांतावन इजिप्तांतावन भायर तांच्या कुशेन आयिल्ली न्हय वा तांच्या एक फावटी त्या गुलामपणांतल्यान धांवया म्हणून त्या मनस्थितींत आयिल्ली न्हय. आमी समजता मोइजेक देवान थंयसर धाडलो आनी मोइजेन ह्या लोकांक थंय धांवन कशेपणी भायर हाडचे येवजन केलें आनी जायतो काळ फराव्या सांगता झूज मांडून गे आनी कितें करन गे तांकां कशें भायर हाडली. अशें भायर आयिल्ली परजा हांवें सांगले प्रमाणे देवाचेर पात येवन तो आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणल्यार व्हड विश्वासान आयिल्ली कांय न्हय. खंयगी एक घडये देव राखता म्हणून तांकां बगलां सांग पुरो, पूण दुसऱ्याच घडये ती आपदैरान भरता. आतां आमी पळयता इस्रायलांतावन ती इजिप्तांतून ती भायर आयली ताचे उपरांत कितें म्हणलें सवाल तांच्या मतींत आसा. आनी कितें आनी खंय वचचें. मोइजे देवान कानान गांव तांकां बसयलो वय, पूण मोइजे कितें करता लागशिल्ली वाट कानान देशाक आसल्यार तो आनी एक वाट रुंद लांबायेची वाट सबार काळ सोलोंक आसची वाट तो घेता आनी लोक चिंतूंक सुरू करता हो कितें करता. आमकां कानान देशाक वचोंक आसा आनी लागशिल्ली वाट आसा आनी हो मनीस दुसरी एक वाट धरून वेते आसा आनी कितले कश्ट आमी भोगूंक जाय, कितले आमी सोलोंक जाय, आमकां खावंक जेवंक खंय आसा, खंय रावचें, कितें करचें, कितेंय जाल्यार वाटेर कोण आसा. आनी असल्या आपादैरान ही परजा रेफेदिमांत म्हणजे सिनाई पर्वताच्या भोंवतणीच्या गांवांत मरुभुंयेंत ती आसतना अचानक जावन अमालेक आनी ताचे सैन येवन दाड घालता. आतां अमालेक कोण म्हणून आमी समजूंक जाय. आमी जाणाव अब्रामाचो पूत इजाक आनी इजाकाक 2 जाण पूत आसले, एसाव आनी जाकोब. एसाव आनी जाकोबा मदें कितें घडलें तुमकां उडासांत आसूंक पुरो. बापायचें मलगड्याचें बेसांव जोडचे खातीर जाकोबान मांकोड करून एसावक मांकोड करून तें बेसांव जोडलें देखून एसाव जाकोबाचेर रागार जाल्लो, ताचें थंय हगे आसलें, द्वेश आसलो. म्हज्या भावान म्हाका मोस केलो म्हणलें एक चिंतप ताच्या मतीन केदाळाय आसलें. एसावाच्या पुताचो पूत अमालेक म्हळ्यार एसावाचो नातू अमालेक आनी ताची अमालेकांत जल्मल्ली ताची कुळी. ही कानान देशांत लागशिल्ल्या गांवांत जियेताली
आनी केदळा इस्रायलाची परजा जुदेव ते इजिप्तांतून भायर आयल्यात म्हणून खबर मेळटा हे येवन तांकां अटॅक करतात. कांयच रिजन ना कित्याक म्हणून ना. आनी कांय इस्रायलाची ही परजा अमलेक आसलेल्या गांवाक वेच्या इराद्यांनी नाथल्ली. कितेंच कारण नासतना अमलेक आनी ताची कोळी येवन इस्रायलाचेर दाड घालता. खंडी जावन अमलेक आपल्या आबा सांगाता जियेल्लो आनी आबाचें कितें ताच्या मतीन कितें जाकोबाच्या कोळयेचेर राग आसुल्लो तो राग हाचे थंय आसा. आनी त्या देखून हे पयले फावटी इजिप्तांतून भायर आयिल्ल्या इस्रायलाचेर पयले फावटी दाड घाल्ली तांच्या काजिनांनी अमलेकान. आनी ताचे उपरांत ही दाड थंयच रावना. बरनेसुल्ल्यान आमी पळयलें जाल्यार अमलेक तवळ तवळ दिश्टीक पडटा. तवळ तवळ इस्रायलाच्या फाटल्यान रावता. तवळ तवळ येवन तांकां दाड घालता. आनी मुखार आमी वाचता सावलाच्या सावलाच्या काळार सामुएल मुखार देवान सांगलें ह्या अमलेकिताक ह्या संवसारार तांचें नांवच आसूंक नजो. त्या प्रमाणे तांकां निर्नाम करून सोड वच आनी तांकां नाश करये. पूण सावलान कितें केल्लें आमकां कळीत आसा. तो गेलो रायांक आनी कोण आसल्या सगळ्यांक दिवशी मारले आनी देवान सांगलें सकट नाश करये. पूण हो पुश्टी पाड्यांक बकऱ्यांक घेवन फाटी येता. ताका सांगलें आसा अमलेकिताचें नांव फाल्यांच्या सकाळीं कोणेय उडास काडूंक नजो तशें तांकां निर्नाम करये. कित्याक आमी जाणाव देवान वेंचुल्लो जाकोबाक. देवाची एक्सप्लिसीट चॉयस ताचें एकच चॉयस आसलें एकच ताणें वेंचून काडलो आसा जाकोब आनी ताची कोळी. एसाव वॉज रिजेक्टेड. त्या देखून आमी पळयता कितले फावटी अमलेकीत वा अमलेक कोळयेचे येवन इस्रायलाचेर दाड घालता. तवळ तवळ देव हे झुजता. देव वचोन मोइजेक आनी सांगात्यांक सांगता वचोन तांचेर झूज मांडा. हांगासर आमी पळयता जोशुवाक मोइजे म्हणटा आमचे पैकी आसल्या धैर्यवंत धैर्यादीक झुजाऱ्यांक तयार कर आनी तांकां फाल्यां सकाळीं झुजाक वचोंक सांग. हांव सर्वेस्परा मुखार पर्वताक वेतलो आनी ताच्या मुखार हांव मागतलो. कित्याक तो जाणा देवान वेंचला जाकोबाक आनी ताची पिळगेक न्हय एसावाक. देखून हें झूज कोणाचें? हें झूज म्हजें न्हय. हें झूज सर्वेस्पराचें. कित्याक ताणें वेंचल्ल्यांक राखचें काम ताचें. देखून तो वेता हात उबारून तो मागता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो कोणीय एक फावटी विचारलें खंय एक रान आसलें आनी तें रान इतलें व्हडलें रान जावन बदल्लें कशें. हांगासर आसलें थोडेच रूख थोड्या वर्सां आदीं. आतां तें कशें इतलें व्हडलें मापान रान जावन वाडलां म्हूण विचारल्याक एकलो मालगडो म्हणलो खंय जर हांगासर सुरवेक लायिल्ले थोडे रूख ह्या वताच्या दावेक आनी पावसाच्या वाऱ्याक सांबाळून रावोंक नातल्ले मातयेक घट्ट धरून रावोंक नातल्ले तर आज हें रान आसतें ना. सुरवेले रूख जर सर्व तरांची वत्तड दबाव सोसून घेवन रावोंक नातले जाल्यार आज इतलें व्हडलें रान हांगासर आसतें ना. म्हणजे मोइजे जर त्या दिसा सर्वेस्परा मुखार सकाळीं तावन सांजे पर्यंत तांणी झूज केलें म्हणटात. सकाळीं तावन सांजे पर्यंत जर देवा मुखार तो घट्ट रावोंक नातुल्लो जर हें म्हज्यान जावचें ना म्हूण सोडून गेल्लो तर इस्रायल परजा आसची ना. इस्रायल परजा मुखार वेती ना. मोगाच्या भावा आनी भयणी मोइजेक हे सुलाबायेचें न्हय आसलें. सकाळीं तावन सांजे पर्यंत ताणें हात उखलून धरलो जाल्यार मात्र इस्रायल परजा जिखून येताली. केदाळ ताचो हात वळोवन पुरासाणेन सकला घालो जाल्यार त्या घडये अमलेकीत थंयसर जैत व्हरताले. आनी त्या देखून ताका एका फातरार बसयलो आनी जोशुआ आनी हूर सांगात रावले आनी ताचे हात तांणी उबारून धरले. ताका मागूंक आदार करून दिलो आनी ताका सांजे पर्यंत ते सांज जाता म्हणसर दीस बुडता म्हणसर ताणें थंयसर मागणें केलें. आनी आमी पळयता निमाणें रिजल्ट कितें इस्रायल परजा जैत येवन जाता. मोगाच्या भावा आनी भयणी
आमचे पैकी जायते जण विविध कारणापासून तो लांब काळ झुजचे आसात. लांब काळ झुजू हे एका दिसाचें एका घडयेचें वा थोड्या दिसांचें न्हय, जायतो काळ सबार जाणां झुज म्हणटे आसात आनी तांकां देवा मुखार विसान पुरो जायना. जावंक पुरो थोडीं आपणाचें कुटुंब एक करचे खातीर, एक उरोवचे खातीर एकलो वा एकली त्या घरांत दीस रात मागणें करता, देवा लागीं विसारता. वा कोण एकली आपल्या एकसूरपणाच्या जिवितांत जिवों कितले कश्ट जाता जाल्यार कोणूच नात म्हणले अनाथपण बघता जाल्यार हांवें जिवोंक जाय म्हणल्या एका इराद्यान दीस आनी रात कश्ट काडटा जावंक पुरो. तशेंच जावंक पुरो एका कुटुंबांत एक सांगाती खंयच्याय रितीन कुटुंब बांदून हाडूंक आदार दिना वा ताचे निमती सगळे कुटुंब पाड जाते आसा आनी ताका सोसून घेवन ताणें बरें जावच्याक कितल्या दिसांनी आनी रातींनी दुखांक गळोवन म्हणले परी देवा मुखार मागचें जायतीं आसात. हें झुजू तांचें निरंतर चलतें आसा. पूण कितलो काळ एकल्यान मागयत, कितलो काळ एकल्यान आनी एकल्याक सोसून व्हरयत, कितलो काळ आपणाचें जिवीत कश्टाचें म्हूण बगल्यार पिडेंत वळवळ नासून कितलो तेंप हांवें आनीक वाचून उरचें म्हणून ती चिंतना तांच्या मतींत आयल्यार सोमी आसा, तो म्हाका राखता, तो म्हाका सांबाळटा म्हणल्या धैर्यान कितलो काळ रावयत. केदोळ पर्यंत देव म्हाका सांबाळता म्हणून आनी तो ताचेर बंदून रावंक तो आमी शिकता तवळ पर्यंत आमी झुजोंकूच जाय. हांवें म्हळें इस्रायल परजेक इजी वाट आसली कानान देशाक वचूंक, लागशिल्ली वाट, पूण मैज्यान तांकां 40 वर्सां आरण्यांत चलयलें. कित्याक 40 वर्सां? 40 वर्सां गरजेची तांकां तरबेतेची. ताणी शिकोवंक जाय देव मात्र एकलोच सगळें करूंक शकता. जेजून म्हणलें आसा वयर तावन बापान तुमकां दिल्लें करीत तुमी कितेंच करूंक जावचें ना, तुमच्यान कितेंच करूंक जावचें ना. तशेंच जर देवाचेर ती पातयेवन रावनात तवळ तांच्यान कितेंच करूंक जावचें ना. हांवें म्हळें ती इजिप्तांत तावन भायर आयिल्ल्यान तांचे थंय देवाचेर पातयेणी म्हण नातली. मोयजेन आमकां हाडलां, मोयजेन आमकां भायर हाडलां म्हण ती म्हणटात, देवान न्हय. तांचें तें आसलें अपधैर काडूंक जाय. तांचें तें आसलें तें आमीच करता हांव सगळें म्हणून पातयेवचें तसली ती मनस्थिती काडूंक जाय. तांणी संपूर्ण तरान देव म्हाका सांबाळटा म्हणल्या त्या धैर्याचेर ताणें मुखार वचूंक आसा. आनी हें जावच्याक तांकां तरबेती 40 वर्सां दिल्यार पावली ना. तर आमकां कितली तरबेती जायची? जायतीं झुजां आमी वेगवेगळ्या रितीनी झुजयेत. थोडीं झुजां आमी हातेरां घेवन झुजोंक जातात आनी थोडीं झुजां आमी आमच्या तकलेन वा बुदीन आमच्या जाणवयेन ती झुजयेत कोणना. पूण थोडीं झुजां आमी आमच्यान झुजोंक जायनात. ती सर्वेस्परा मुखार व्हरूंक जाय आनी ताणें ती झुजोंक जाय. कित्याक ताणें आमकां सांगलां जर तूं म्हजेर पातयेताय, जर तूं म्हजेर पातयेताय तर तुका हें साध्य जातलें. जेजून जायतीं आसर्यां केलीं, जायत्यांक बरेंपण केलें, जायत्यांक पिडा गूण केली. आनी जेजून म्हणलें एक उतर हें आमी सारकें आमच्या मतींत दवरूंक जाय. तुज्या भावार्थान तुका बरी केली, तुज्या भावार्थान तूं बरो जालाय, तूं पातयेलोय देखून हें तुका साध्य जालां. म्हणजे देव इतलेंच सांगता, तूं केदाळा म्हजेर पातयेताय, संपूर्ण तरान पातयेताय तवळ तुका कितेंच ह्या संवसारांत असाध्य म्हणलें आसचें ना. कित्याक हांव तें साध्य करून दाखयतलो. मोगाच्या बाबा आनी भयणी, आमचीं झुजां कितल्या काळाचीं आसूंक पुरो. आमचीं झुजां जायते फावटी आमचें धैर्य सांडूंक आमकां प्रेरेपीत करता जावंक पुरो. आमचीं झुजां जायते फावटी देवूच ना म्हणचे तसले स्थितीक आमकां व्हरून पायती जावंक पुरो जॉबा बरें. पूण देव म्हणटा केदोळ पर्यंत तूं म्हजेर पातयेवंक तयार नाय, म्हजेर होंदोन जिवंक, म्हजेर डिपेंडंट जावन रावंक तयार नाय, तवळ पर्यंत तुका जैत मेळना. आनी हें सत हें जायत्या सांतांच्या जिवितांत जालां. तांणी केदोळ पर्यंत आमच्याच सक्तेचेर रावल्यार सक्कळ जाता म्हण चिंतलें, तवळ कितेंच तांच्या जिवितांत जालें ना. केदाळा स्वामींच म्हजें थंय आसा, तो मात्र सक्ती करूंक शकता म्हणून तांणी पातयेवंक सुरू केलें. केदाळा ती डिपेंडंट जावन रावली. स्वामींच सर्वस्व आनी तो सगळें करता म्हण डिपेंडंट जावन रावंक तांणी
ताणें निर्धार केलो त्या दिसा हांव तांचें जिवीत सगळ्यांच वेगळ्यांच जालें आनी जें कितें असाध्य म्हणून आमी चिंताव तें सगळें तांच्या जिवितांत साध्य जालां आनी त्या देखून आमी तांचें जिणी वाचतना आमकां बघता ही आमच्या जिवितांत कित्याक जावना तांच्या जिवितांत मात कित्याक जालां वय कारण इतलेंच ताणीं ती देवाक डिपेंडंट जावन जियेल्ली आनी होच संदेश आयच्या पयल्या वचपांत आनी वांजेलांत आसा आनी हो संदेश आमी आमच्या जिवितांत घेवया दिसान दीस आमचे झुजां कसलें तें आसूं दी आमचे कस कसलें तें आसूं दी सोम्याक संपूर्ण तरान समर्पण दिवंक शकया आनी तो बळ सोमी आमच्या पासून झुजतलो उबी रावया आमचो भावार्थ एकानी जाते वते उसान संगया सतमंता देवाक सर्व बापाक सर्गानी भितर विचारसनाराक आनी जेसू ख्रिस्ताक आमच्या सुन्याक सो पवित्र गर्भे संभवलो अंकुर मरियेतां संभवलो पावस लटका सुसले तका कुसार चढलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चढलो सर्व बेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिवे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार आत्माचे मोक्षाणे कुडीचे जिवंतपण सुसनाचे जिवीत आमेन आमची मागणी ह्या वेळा सुमयात उबारया सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यानी कलतेपणान तांची जबाबदारी चलोवन व्हरूंक आनी तुज्या पुताच्या मिसावान निस्वार्थपणे वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणें आयक राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सामाजीक मुखेल्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या आदर्श तत्वांनी चलोवंक आनी आपल्या कलतेपणाच्या जिणेन लोकांचे उदरगते खातीर वावरूंक तुजे जाणवायेन तांकां बर म्हूण मागता दुबळ्या धाकट्यांक अनाथ विधवे आनी समाजांत स्थानमान नासता कस्तुंच्यांक आनी विविध पिड्याशिड्यांत कस्तुंच्या सौर पिड्यास्तांक आनी प्रायवंतांक तूं तांची बुजवण जा म्हूण मागता संवसाराच्या पंथांतावन पंथाक तुजी सुवार्ता प्रगट करूंक वावरच्या सौर मिशनरींक तुजे कृपेन बर तांच्या कुटुंबाचो त्याग तुका मानूं सौर मिशनरींक राख आनी सांबाळ आनी तांकां सौर बेसावांनी बर म्हूण मागता तुज्या पुताची सुवार्ता उर्बेन प्रगटूंक आमच्या कुटुंबांतल्या चलया चलयांक आपय आनी आपोवणे लभल्यांक ते जियोंक तिरासण दी म्हूण मागता येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी मागण्या वरवीं तुका मानूंक प्रयत्न करतना तीच मागण्याची जिणी आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत समाजांत जियोंक आनी हर एक मनशाक गौरव दिवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता भोव मोगाळ बापा तुजो संदेश तुवें आमकां दिलाय आमची झुजां कितल्याय लांब काळाची जावंक पुरो आमचे कश्ट पिडा कितल्याय लांब काळाची जावंक पुरो केदोळ पर्यंत हें सगळें तुज्या हातांत आमी सोडून दिना तवळ पर्यंत तुजी महिमा बगूंक आमकां जावचें ना हो संदेश जिवितांत खरेपणे घेवंक आमकां आदार दी तशेंच दिसपरते आमच्या गरजांक कितें जाय तें तूं आमकां फोव कर आनी अशें सदांच आमी तुका हरसून जिवच्याक तुजो आदार आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन Somia, vortelene mata, somsaria poina, zami kare balida, pati chine moche, nena bedong kashe.
उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया वर्ते देणे मागा संसारिया होईना जावी करे बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमचे आणि एके पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्भर मानून घेव. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितळाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मौन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीधरांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सोबे आमी जियेता भोंवताव आनी आसाव आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगताव. बगार ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पासकां सुकट बगूंक आमी बरवशान रावताव. त्या पासत आतां देवदूता बराबर तुज्या आजपांच्या पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Dălbăranțo सर्वेस्पर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. तू सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. तू सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची. तेच पर्यंत जेवण जात आसतना एक काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवडता सोगोट परगटुया.
सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पाहून आम्ही परगडता. तुझ्या येण्यान सौम्या जेजू आम्ही पावता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो म्हणटो आनी ही सर्वणची काच तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कुडन रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पेजू पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजके वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यात ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी चेस्ट ती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती सांसू सयती सपती भगवंतन दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या समयांशी केल्ल्या मागण्यात आमी सांगता मेळून म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी सर्वात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर सुटलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वांतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. माया मगस गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यात आमी सगळीं सुभागी. आमचे भितर येवचें म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
काळीस्मोचे आशिवनासा काळीस्मोचे लालिवनासा ये जेजू सेमचा तुका ये बेगीन भुगता येण्यात तुझ्या तू बरो गवळी हांव तुजी शिडी हर एक घडी रावताय तानबुके वेळी भोगसून पातका मेळी सयो दिवून ओसाय काळक्या अंतराळी दिवो सावून येताय संसारी पोयणारी बरवो सोमोसो जाताय बेगी हांव मुक्त जो करता काळीस्मोचे आशिवनासा काळीस्मोचे लालिवनासा ये जेजू सेमच्या तुका ये बेगी मुक्ता येण्या तुझ्या तुझी सेवून मोग तुझो बघून काळीस लायता गाया सर्गीच्या कणात दैवीक तुझ्या देण्या जीवन जाला पावन उंडो जाऊन येता आत्म्या पिडार करताय सगळोच म्हाका दिता भूक म्हजी तूं थांबयताय बावडू कसो हांव तुजो उपकार काळीस्मोचे आशिवनासा काळीस्मोचे लालिवनासा ये जेजू सेमच्या तुका ये बेगीन मुक्ता येण्या तुझ्या प्रार्थूया सर्वेस्परा आमच्या बापा ह्या सर्गीच्या जेवणांत परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडशें कर ताचे बरवीं ह्या संवसारीक जिविताक गरजेचो आदार आनी सर्गीच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळ्ळो म्हण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं वचन एक कळवणी आज सकाळी 9 वरां तो सांजेर 3 वरां पर्यंत हांगासर युवजनांक रितीर आसा जर तर तुमच्या घरान युवजनां आसा तर तांकां दयेकन सांगा ह्या रितीर एक सगळो दीस न्ही जाल्यार थोडो वेळपणी करचोंक आनी तशेंच कोणाक गरज ही रितीर पळोवंक जाय ऑनलायन ती आसा कार्मेल किरण यूट्यूब चॅनलाचेर तुमकां पळोवंक मेळटा तशेंच कोण तुमची युवजनां भायर आसात तांकांय लिंक तुमी धाडयेत आनी तांकांय हांतू भाग घेवंक तुमी खंडी जावन आदार दिवयेत प्रत्येक जावन आयच्या दिसा युवजनां वचत मागा तुमकां वेळ मेळटना तशेंच फुडल्या दिसांनी हांगासर रेतीर आसा 4 दिसांची तसो बिवर थंयसर भायर घाला ह्या विशयांती तुमी चिंतून पळया आनी प्रत्येक जावन हाका मस्त कर्स आसा ह्या कर्सा बाबतींत कितेंय तुमकां दिवंक जाय जाल्यार फादर रावलाक तुमी मेळयेत ऑफिसान मेळयेत केदाळ तुमी मेळयेत आनी त्या रितीर वसती दयेकर मागा ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टीम येता प्रत्येक जावन तुमी
ताचे ऑडियो तुमी आयकतात खंडी जावन तुमकां बरेंपण जालां तो हांगासर येता ह्या रितीन भाग घेवंक तुमी प्रयत्न करा. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धरता. देवाचे वडोवपाक सांसाळा तुजी दर्या वेळेरी दोनी रुखाचो सोमी देव तुका करूंक आशिता भागी मनशाचो सोमी येता सोडूंक तुजी संगी आयकूंक आशिता कर म्हजो पाटला. मुखार तुला सोय अवकार बरी आशीर्वाद दी म्हाका. भगवन पुरुषाचे कुरवेन देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.